एंथनी स्वामी हाका सुर्गींचें सूख मागून मिसाची भेट हांव समर्पितां. तेच परी आयज मागुया कॉन्सी डिसिल्वा हो आमचो भाव आपलो वाडदीस संभ्रमता देवान ताचेर, आमची भयण वाडदीस संभ्रमता देवान तिचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. हीच भयण आमची पिडेंत आसा, हॉस्पिटलांत आतां ICUंत आसा, 28 दीस 28 days बोल्ले. देवान तिका पेकोणी दी म्हूण आमी मागुया. तेच परी मागुया आज बड्डे आसा जोशुआ पेरेरा आनी जुजे दे डिसोजा. ह्या भुरग्याक 2 वर्सां बोत्तात जल्मल्यार. तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमच्यो गरजो उबारून भोक्तीपणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रतीच्या बाबडीन पवित्रतेन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दूख धरून सगळीं बराबर म्हणया. हांव पातकी सोरपदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आंतणां विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबडींदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, प्रिसा काकूत कोर, प्रिसा काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा बागेवन तांकवार मरेची शेकाय आमकां फाव केल्या देखून आमी संतोसतांव. हे मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं चक्रो देव तुजे सवे आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. राजवटकी चलोवंक लागलो तेन्ना जोकीन 18 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुसाल्याक 3 म्हयने राजवटकी चलयली. ताचे आवयचें नांव नेहुश्ता. ती जेरुसाल्यांतल्या एल्तानाची धूव आपल्या बापायन केल्लें तशें सर्वेस्परा मुखार जोकीन वायट केलें. त्या दिसांनी बाबिलोनियेच्या राजा नबुकदनेसराची फौज जेरुसाल्यान भितर सरली आनी तांणी शाराक वेडो घातलो. आपले फौजेक शाराक वेडो घालो आसतना बाबिलोनियेचो राजा नबुकदनेसर आपुणूच शारांत आयलो. तेन्ना जुदाच्या राजा जोकीन आपणाकूच बाबिलोनियेच्या राजाचे आधीन केलो आनी आपणा बरोबर आपले आवयक, आपल्या अधिकाऱ्यांक, उंच कुळयेच्या मनशांक आनी आपल्या खोज्यांक. आनी बाबिलोनियेच्या राजान तांकां कैदी करून व्हेली.
नबुकदनेझर राजाचे राजवटकेच्या 8व्या वर्सा हें घडलें. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली सगळी गिरेस्तकाय उबारून व्हेली आनी राजांतल्या सगळ्या बांदार आनी सालोमावान इस्रायलाच्या राजान सर्वेस्पराच्या मंदिराक केल्ल्या भांगाराच्या वस्तूंची सर्वेस्परान आदीन फुडें सांगून दवरलेलें तशें मोडफोड केली. ताणें जेरुसलेमाच्या सगळ्या लोकांक निर्वाशी करून व्हेलो, म्हणजे 10,000 उंच कुळयेच्या मनशांक आनी बोळीच सुजाऱ्यांक, तशेंच सगळ्या कामारांक आनी लोहारांक, गांवांतल्या दुर्बळ लोकां भायर आनी कोण उरलो ना. ताणें जोकींक बाबिलोनियेक निर्वाशी करून व्हेलो, तशेंच राजाचे आवयक, ताच्या बायलांक, ताच्या खोज्यांक आनी गांवच्या उंच कुळयेच्या मनशांक सगल्यांकूच जेरुसलेमांत बाबिलोनियेंत निर्वाशी करून व्हेली. व्हड व्हड कुळयेचे मनीस आसले 7,000, तशेंच 1,000 कामार आनी लोहार, सगळे झुजार उपकारतात तसले. हांकां सगल्यांक बाबिलोनियेच्या राजान निर्वाशी करून बाबिलोनियेक व्हेले. बाबिलोनियेच्या राजान जोकींचे सुवातेर ताच्या बापायक मातानियाक घालो आनी ताचें नांव बदलून सेदेकिया म्हूण ताका नांव दवरलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या नांवांचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा म्हणुया. तुज्या नांवांचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्रां तुज्या देशांत भितर सरल्यांत तुजें पवित्र मंदीर तांणी बोश्टायलें. जेरुसलेमाच्या गोट्टान करून सोडलां. तुज्या चाकरांची मोडी वारावेल्या सोण्या बोंचून सोडली. तुज्या भक्तांचें मांस सावजांक गिरासूंक दिलें. सबाब, तुज्या नांवांचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उदकाच्यो जोरी कश्यो आख्ख्या जेरुसल्याक रोगत विखरायलें. मेल्ल्यांक मातयेक लायतले कोणूच ना. शेजाऱ्यांच्या लोकांक आनी केडणेचे माल जाले. भोंवतणीच्या राष्ट्रां आमकां हांसतात, आमचीं केबडां कोत्तात. अशें केन्ना पर्यंत सर्वेस्परा? सदांकाल आमचेर तापून रावतलोय? केन्ना पर्यंत उज्या वरीं तुजो राग पेटलोलो उरतलो? सबाब, तुजे नांवांचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजी कोणवाळाय आमकां दाखय आनी पळय जाल्यार एकदम दळदिरी. सबाब, तुज्या नांवांचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवांचे व्हडविके पासत पाव आमकां देवा, आमच्या सोडवणदारा. आमचीं पातकां बोगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. सबाब, तुज्या नांवांचे व्हडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. सगलीं उद्गाराक उबी रावया. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतले. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्यांचो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गाराज्यांत भितर सरतचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची कुशी कोत्ता
तोच स्वर्गराज्यान भितर सरतलो. तो दीस येतो साबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या, तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान साबार विस्मितां आमी केलीं न्हय. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलों, खोटेपण करतल्यानो म्हजे सोशिल्लीं कोडसारात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच ओळखूंक नात. देखून ही म्हजीं उतरां आयकता आनी तांचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर कोडपार बांदलेल्या एका शाण्या मनशा सारको. पावस पडलो, आवंर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें कोडपार बांदलें. पूण ही म्हजीं उतरां आयकून ताचे प्रमाणे चलोना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारको. पावस पडलो, आवंर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें, आनी कशें म्हूण तें कोसळोन पडलें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबर अजाप जालो, कित्याक तो तांच्या शास्त्र्यां भाशेन न्हय पूण अधिकार आसतले परी ताका शिकयतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी दुनिया तुका क्रिस्ता. सोम्या सोम्या म्हणटात ती केन्नाच स्वर्गार वचनात. वो सोम्या सोम्या म्हूण सोमनाकात तुमी स्वर्गार पावतल्यात म्हूण. बिलीवर म्हटलीं सायबीण 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 म्हणटाय न्हू तुमी, तुम सारकी इफेरना गेलींच, कित्याक तुम चड सायबीण 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 कोताय न्हू. जाल्यार आयज सायबीणीक कित्याक जोडटा हांव? आदल्या पंचांगा प्रमाणे एज पर द ओल्ड कॅलेंडर, कित्याक जेन्ना दुसरी वातिकान सभा जाली, आख्खो कॅलेंडर रिवायज केलो, चेंज केलो, मुदार केलो, तेन्ना जुनाचे 27 तारीख 27 जून फेस्त आहलोलें पेरपेत सुकोर सायबणीचें. आतां आमी तें फेस्त करिनात, पूण ज्या गांवांनी पेरपेत सायबणीक भेटयल्ली इगोज आसा ती कोत्तात. जशें माहीम आज व्हडलें फेस्त बॉम्बे न्हू, माहीम चर्च, सेंट मायकल चर्च, थिंगा पेरपेत सुकोरीचें व्हडलें फेस्त जाता. हांव नको ती सेंट मायकलाचें केन्ना कोत्तात ती फेस्त, सप्टेंबराक कोता नको, पूण हें फेस्त सोगलें. आनी थिंग बुधवाराक कितलें म्हूण दिवस हांव गेलां जायते फावटी बुधवारा दिसा बॉम्बे आहल्यार, कितलें म्हूण दिवस कितलो म्हूण लोक दिमेर रावून चलोन सायबणीच्या ह्या पानेलाशी वेता. पंचांगार आसूं नासूं म्हाका दिसलें आयज सायबणीचें नियाळ करया. तूं म्हटलें फादर हितू दीस आम कित्याक करूना, आज फेस्त कित्याक करूना, पूण कित्याक आमगे गांवांत फेस्त आहा न्हू. 10 बुधवारांचें देवस्थान डिवोशन ऑफ 10 वेनिसडेज आहा. ऑगस्टाक कोणसां फेस्त जाल म्हणटरी बुधवार कॉमेस जातले. सो बेश्टें डुप्लिकेट कित्याक करया, रिपीट कित्याक करया, पूण नियाळ केन्नाय करूंक जाता. चित्रार पळयतालो, हें चित्र पळयलें जाल्यार एक म्हणून आतां सायबीण माय खरेंच आदार. सायबीण माय आदार जेजूचो, सायबीण माय आदार आमा क्रिस्तांवाचो. सायबीण माय आदार जेजूचो कसो? सायबीण माय आदार जेजूचो त्या बाळका जेजूक पळयात. तिणें ताका केन्नाच विसरूंक दिवंक ना. ताच्या जिविताचें सत म्हणल्यार हुरीस. तुगे जिवितां हुरीस आसा, तेका लागून तो आंज घेवन येता पुरीस. वोय तो भिता, वोय तो गाबरता, पूण सायबणीगे हाती गोड्डून ते गोठाय मेटान पळयोंक त्या फुरसाक, बाबा ह्या फुरसाची हांव चडोंक जाय, ह्या फुरसार म्हाका जोडटलीं, ह्या फुरसार हांव वळवळोन वतलो सगल्यांच्या सोडवणी पासत. तूं म्हटलीं भुरग्याक कित्याक दाखयलो फुरीस, कित्याक आमच्या सुये प्रमाणे आमी भुरग्यां मरना खबर सांगना. मरण आहल्यार दाखयल्या लोगूच तांकां सारकें प्रोटेक्ट करता, कित्याक ती भितात न्हू. आमी भिरांत दिसता ती भीत म्हूण. आमी तांकां इफेरनाची, देंवसराची आनी असल्या व्हड भिरांकूड स्वतांची आनी गुटांची खबर सांगना. भुरगीं ती इनोसेंट, ती भलेपणान बोलली भीत, ती ही भिरांत मागीर जिवीत पर उत्तली म्हूण आमी भिताय, ताका आमी तांकां सांगनाय.
पूण तो भुरगो जेजू जावं, जेजू तेगे हाती एक बाळोक जावं भुरगो जावं, पूण तेगे देवपण कंप्लीट. भुरगो म्हूण तेगे देवपण म्हूण न्हू, थोडे न्हू, आनीक वाडोल म्हणटरी सारकें पुराय जातो न्हू, ना, तेगे देवपण कंप्लीट. आनी हें देवपण खुर्सा वरवीं सासणाच्या सासणाक उरतलें. संवसाराचें रोचणेचें मनीसकूळ काबार जातलें. एक दीस रोशनेक शेवट आहा, शेवटाचो काळ येवन म्हणटरी शेवट फूल स्टॉप. सगळें थांबूंक जाय, सगळें आमचो नाश जावंक जाय, पूण ताचें देवपण सदांच परजळटलें. आयज म्हाका आनी तुका उरलो. वय आमी मनशां खुर्साक आमी भियेता, आमी जेजूचो पाटलाव करूंक सोदता. हिंगा थिंगा जेजूचो पाटलाव करया. वय जेजूचो पाटलाव करूंक जाय. कित्याक पाटलाव करूंक जाय? ताका परगटूं नाका, परगटूंक, पूण हुरीस नासतना तेगे पाटलाव न्ही जाता, हुरीस नासतना तेगे परगटणी जाता ना. पापया हुरीस आपणाय. देवागे उतर आमकां हुरीस, देवाचो संदेश आमकां हुरीस, आनी पवित्र पुस्तक जावन आसा हुरीस आमकां. खुर्साक आपयना तूं ढोंगी बेश्टो म्हणटा म्हाका देवा उतर दी, देवा उतर दी, देवा उतरां चड उलोवपाचो. आयज ही बोवाड चड, वर्ड ऑफ गॉड ही बोवाड चड. मुगे कान सार फुंटाय, म्हाका तिडोक माता आयकता तेन्ना वी नीड वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा तेन्ना. फुरीस आपणाय जाल्यार केसो वालो तुगे देवागे उतराकू? देवा उतर एक ट्यूब एसो मोलोम एशें आमगे काडी उचांबड जालें हिंग लाया. देवागे उतर मोलोम न्हू, देवागे उतर तोरसात. उचांबड जाल्या लेगीत काळजाक चाखून तपतली, आनी ही तपलोली उरतली जेन्ना पर्यंत तूं खुर्साक आपणायना. तर आयज सायबणीची मजत मागुया. आम सायबणी बरी येताय, आमगे मेटिरियल बेनिफिट्स आमकां जायत जाय. वेलांकांनी धांवताय आमी, लुट्सा धांवताय. घोडे लुट्सा आयज चोवपा वयताय म्हण, कित्याक युरोप टूर कोताय न्हू, पूण वयताय. आनी जायते आहात मेटिरियल बेनिफिट्स चड, पूण बरो क्रिस्तांव केदोन जातो तो बाबा? देवाक ओदीक आनी ओदीक केन्ना चिटकोतो तो बाबा? सुर्गींची वाट केन्ना चलतलो तो बाबा? ह्यो वस्तू तरी जिवितांत येयल्यो, ह्यो मेटिरियल वस्तू, संवसारी वस्तू, जावं तुका सर्वीस, जावं तुका घोराबो, जावं तुका एक बरो घोरकार घोरकान, जावं तुगे पयशे धुड बाटा केस्तां बी सगळें सॉल्व जातलें. पूण आमी भावार्थ ना, आमी फकत आमगे फायदो चोयताय. भावार्थ ना आमकां, हें मानून घेयात आमी भावार्थ ना. आहल्या लेगीत सारको उणो, जो उण्यांतल्यान उण जायत वयता. पूण फकत आम फायदो. फायदो आहल्यार सायबीण माय तूं माय, फायदो आहल्यार सोम्यांतून देव सोडवंडार, फायदो आहल्यार धर्माक धर्म, फायदो ना काण मान धब्या उडय भायर. असली चाल आवान तूं सगल्यांनी आमी आपणावून येता. हितून देवागे लुकसाण जायना, तितून तेगे पदवी मोहिमा कांय देवना, पूण म्हाका आनी तुका हुसेनसार पातोक आनी इफेर्नाचें दार ओदीक ओदीक उक्तें. तर समजुया ह्यो वस्तू, आनी सायबणीशी येतना सुर्गींच्यो वस्तू दी म्हूण आमी मागुया. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया C21 कितें घालताय त्या उंड्यान, पानां 30 आनी 7, C21 पेज 37. कितें घालताय त्या उंड्यान, कितें घालताय ते घालची, यामी भावाच्या Bhett
काळी सारीगो ओजो सोतो सारीगो सगळे मोचेर चिरगाळता मोसो सारीगो मोचे काळी सारीगो ओजो सोतो सारीगो सगळे मोचेर चिरगाळता. उबी रावया. मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे बोवीत सोबीच्या आदाबाक सर्वेस्वर मानून घेवन कोणवाळ्या बापा भाग्योन तांकवार मरे देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दळ दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गींच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानोशी कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनांच्या देवा सोर काळ्या आनी सत्ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरीची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र पवित्र दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान म्हूण सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका म्हूण सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकरें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पयचबे चगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या औशिलेर बिस्मा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगती तिच्या पती भाग्योन चुजे भाग्योन धर्मतान सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळचो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप आमकां शांती. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेडयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें जेमतेर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजुका आमच्या काळजांच्या उतरां गायन गावया. D10 एकाच उंड्यान पान 50 आनी 2 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरी कुस्कूट आमी जाल्या जेजूची आमी सगळी जेजू बसप आमी जाले एकूच विहो सगळ्याक आमकां जेजू हाडटा आपले लोको एका जिवान आमकां भरता प्रिती मोगान काळजा
प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंत अंकवार मरे देवाचे मातयेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माय वरवीं तुजी कुशी पाळून सर्गार तुजी सासनांची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश आयलोले आसात, प्रती आयल्यात. तुमी जाणें सबस्क्रायब केलां तांणी वचचें म्हूण मागता हांव. आयज पेरपेत सुकुरीचे नियाळ केला म्हणटून तुज्या पवित्र चित्रांत हें गीत आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बुकलेट हाडली पेरपेत सुकुरीची. तुझ्या पवित्र चित्रार्थां तू कोण बायेच्या दोळ्यांनी सासवता दाराचे माये पळे आमकां पाया लागीं तुजे वेंगेंत बाळोक तुजो कोरोंक तुज्या सुख दुखाचो ओडसून तो स्कोल दूख तुजें माये तुकाच हें दावें तुजे वेंगेंत बाळोक तुजो कोरोंक तुज्या सुख दुखाचो ओडसून तो